डेव्हलपमेंट म्हणल्यार ऑल द हिल्स कटिंग वी डोंट वॉन्ट दॅट बट आमकां जाय आमगे ग्रीनरी सांबाळली. आयचो आसा दाबोळी मतदारसंघ आणि हांगा गटराच्यान घाण संड आसता सगळो. एक्चुली आतां पयलीं फ्लायट्स देंवता ते परपणे लोकांक जायतो फायदो जाल्लो. आतां सगळे फ्लायट तेणी डायवर्ट केले शिफ्ट केले मोपाक. आतां कांय ना न्हू. आतां पोटाचेर पांयां धरून रावपाचें. कोणाक जॉब मेळ्ळा हे पळय ना तोय सांगता. फ्युचर आमच्या भुरग्यांक पळोवपाक जाय. आमचे गोंयांत मेडिसिनल प्लांट्स आहा एनिमल्स आहा ती बाडी सगळी डोंगरा वयल्यान एक्चुअली आमची वळख आशिल्ली गोंयची वळख आशिल्ली. आमकां मागीर थंय उबी करना बरें बघा. ब्रो हांव तुकाच भिवन दीस काडटा. जे प्रॉमिसीस केल्ले त्यो गोष्टी पावल्या पावोंक ना हाच्या बद्दल उलोवपा खातीर दाबोळी मतदारसंघान आमी वयता. सो लेट्स चेक इट आउट. नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट एपिसोड 2. आमी लास्ट विकान पेडणे मतदारसंघान आशिल्ले आनी आयज आमी सावथांतले एका मतदारसंघान आयला तो म्हळ्यार दाबोळे. आतां एक नॉर्थ एक सावथ अशें आमी करपाचें थारायलां बट पयलो सावथांतलो जो मतदारसंघ आमी घेतलो तो म्हळ्यार दाबोळे. हांगासरूय एक एअरपोर्ट आसा आणि सद्याचे जे आमदार आसा मोविन गुदीन जे कॅबिनेटाचे मिनिस्टर आसा गोवा गव्हर्मेंटाचे एक मिनिस्टर आसा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून ते काम पळयतात. कितलींशींच वर्सां जालीं तांचे कडेन हे खातें आसा. पूण आमी आयज परत एक फावट सांगपाक सोदता मिड टर्म जे आसा गोवा गव्हर्मेंटाचे ताजे खातीर आमी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा ताचेर परत एकदां भेट दिता आनी कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे प्रॉब्लम आसा किंवा जे कितें सांगलाले म्हळ्यार जे प्रॉमीस केल्ल्यो त्यो सगळ्यो गोश्टी मेवळ्या मेळोंक ना किंवा कितें उरलां कितें आसा हाचे बद्दल पळोवपा खातीर आमी वता. आयचो आसा दाबोळी मतदारसंघ आनी जे BJPचो जो मॅनिफेस्टो आशिल्लो तातूंतले कितें कितें डिलिव्हर जालां कितें लोकां कडेन पावले ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी पळोवपा खातीर आयल्या. सो जेन्ना केन्ना आमी तुमच्या मतदारसंघान येतले तेन्ना मुजरत आमचे कडेन उलयात. ज्यो कितें तुमचे इश्यूज आसात ते गव्हर्मेंटा कडेन पावोवपा खातीर और एक आसता न्ही की ग्रावंडाचेर वचून जी सत्य परिस्थिती आसा ती सुद्दां कळप भरपूर गरजेची आसा. ना की आमी फक्त खंयच्या ऑफिसान बसून उलोवप किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान पळयतात. सोशल मिडिया इज द बेस्ट वे. आजून पर्यंत म्हाका दिसता अशा तरेची क्रांती जी इतल्या प्रमाणान जाल्ली आसा की प्रत्येक मनशाचो एक आवाज म्हणून सोशल मिडिया आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. सो तुमी सुद्दां आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना येता तेन्ना तुमचे जर समस्या कितें आसा जाल्यार आमकां आमच्या फेसबूक हँडलाचेर ऑर इंस्टाग्राम हँडलाचेर आमकां तुमी मॅसेज करपाक शकता. आयचो मतदारसंघ दाबोळी आनी दाबोळीचे जे कितें इश्यूज आसा ते तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतले. एंड एक गोश्ट मेजर आसा की येस जी आमी मानपाकूय जाय तो म्हळ्यार हो जो आमी पूल पळयता आतां जो फ्लायओवर आनी जो जुवारीचो आतां न्यू पूल ताजो फायदो वास्कोच्या लोकांक दाबोळेच्या लोकांक सावथ गोंयच्या लोकांक खास करून म्हणपाक सोदता टू कनेक्ट वीथ नॉर्थ गोवा मेजर प्रमाणान जाला. आनी एक काळ आशिल्लो जेन्ना ह्या सर्कलाचेर आमी खूब ट्राफीक पळयताले भयंकर ट्राफीक पळयताले. हांगासरूच म्हाका दिसता एक 40 मिनटां लागतालीं हांगासून गाडी पुला वयल्यान काडपा खातीर. बट आयज तो डिस्टन्स कितलोसोच कमी जाला वीच इज व्हेरी गूड. जशें आमकां पेडण्यान सुद्दां आयकपाक मेळ्ळें की डेव्हलपमेंट जाला ही पळोवपाक मेळटा बट डेव्हलपमेंटा बरोबर सार्वंगीण विकास जो म्हणटा आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट जो आसा तो सुद्दां जावप भरपूर गरजेचो. ओवरऑल डेव्हलपमेंट कसो जाता जाल्यार प्रत्येक मतदारसंघान बरे तरेचे प्रोजेक्ट्स येवप किंवा जे भुरग्यां खातीर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावप हॅपिनस इंडेक्सान सगळ्यान वयर आसप ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा जितूर ओवरऑल डेव्हलपमेंट आमी मानूं शकता. बट जे प्रॉमिसीस केल्ले त्यो गोश्टी पावल्या पावोंक ना हाच्या बद्दल उलोवपा खातीर दाबोळी मतदारसंघान आमी वयता. सो लेट्स चेक इट आउट. सो सध्या आमी सेंट जेसिंटो आयलंडाचेर आसा आनी आमच्या बरोबर हांगासरले कांय युवा आसा. सो सगळ्यान पयलीं तांचें नांवां जाणून घेवया. तुमचें नांव? वीणा मंतेरियो. विना
संजना संजना नूतन नूतन. ओके, तुम्ही सगळेजाण दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावता, चिखले रावता मुगो. ओके, व्हेरी गुड. सो हांव सुरवात करता अबावट आतां 2.5 वर्सां म्हणजे मिड टर्मान आसा आमी ऑफ दी गव्हर्मेंट, म्हणजे 5 वर्सांचो टर्म आसता, मिड टर्मान आसा. सो ज्या तरेन तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमकां पळोवपाक जाय आशिल्ली तशें तुवें वोट केला गो पयलीं? वोट केला, ओके. सो तुका पूर्ण हक्क आसा उलोवपाक. सो ज्या तरेन कॉन्स्टिट्युएन्सी आसपाक जाय आशिल्ली तशी आसा? म्हाका दिसता आसा, कित्याक आय सॉ सो मेनी चेंजीस अरावंड मी. द फ्लायओवर, लायक देर इज नो ट्रॅफिक जाम एट ऑल. नाव यू कॅन सी दर इज डिविजन, लायक द चिकालीम पीपल कॅन गो द फ्लायओवरा सांगून मुर्मुगांव सकयल सांगून वचपाक जाता, नाजाल्यार एकूच वांगडा सगळीच सेपरेट एक पावताली आनी ट्रॅफिक थिंगाच उरतालो आनी फाटले गजाली कोणाकूय एम्बुलन्स वचपाक जाय मेळनालो. सो आय फील फ्लायओवर इज द बेस्ट पार्ट फॉर नाव. या, दॅट्स इट. So what about the hospitals or education system over here or the public transport? Yeah, the hospital I feel is the great, like for the cottage hospital, for example, people whoever are having any kind of pain or कितले जाले emergency, I think so cottage hospital is the best part because इतलो व्हडलो hospital बांदून दल्ला, it can beat I think so, you know, the rest of the hospitals around Chikalim or Vasco. So yeah, facilities सारक्यो आसा, clean and neatness hospital आसा. Then you can education system, I think education system is going slow and steady. आपणाचे हात तशें आसा, no changes I feel in education systems. It's just walking by. Yeah. ओके. सो बाकीच्या गोष्टींचेर उलयतना आतां एक इशू चल्ला अबावट दी लँड कन्वर्सेशन आनी म्हाका दिसता तुमच्याच सायडीकल्या जे सांकवाळे आसा थंयसरूय बरोच बोवाळ जालो ह्यो सगळ्यो. डू यू थिंक एनीथींग अबावट दीस लँड इशू जे चल्ले गोंयांत ते? Land issue, see, I have no comments upon that because I don't have any knowledge about that, so I won't speak anything about that land का thing. तुमकां तरी खबर आहा गो लँड इशूचेर? ओके. सो फर्स्ट आमी एक पार्ट सद्या कंप्लीट करता. तुमचो हांगासरलो MLA खबर आसा कोण तो? Marvin? Yeah. Marvin Kudin. Okay, but so out of 10 marks 1 to 10 कितले दितले तू? Basically I feel Marvin in constant आसा तो, चेंजूच जावना. खूप वर्सां जाली. हय, खूप हय खूप. So 1 to 10 I feel कोविडा टायमार when I saw COVID खूब हेल्प केला तेणी लोकांक. ओके, चिकालीम लोकांक, हांव चिकालीम रावता, सो तेणी हेल्प केला, आय वोंट डिनाय दॅट. सो आय फील आउट ऑफ 10 8.5 or 8 इट्स फायन. 8.5. ओके. सो कमिंग टू दी गोवा गव्हर्मेंट, आमी आतां ओवरऑल उलयता बिकॉज आमी मिड टर्मचे उलयता ना. वॉट अबावट गोवा गव्हर्मेंट? आमच्या गोंयान तूं कशें पळयता मिड टर्म? गोंयान आय फील जायतो चेंजीस जाला फॉर नाव. लायक पेंजिमान पासून ती न्यू ब्रीज बांदला. या, ओके, तिवूय ब्रीज आय फील दॅट्स नायस. ओके, बिकॉज ती दुसरी आशिल्ली ती मोडपाचीच आशिल्ली, क्रॅक्स आशिल्ले ताका आख्खे पडपाची ती. सो आय फील या द ब्रीज पार्ट इज ऑल्सो व्हेरी नायस अँड इट्स लायक एस्थेटीक. सो टुरिस्ट सो हे हा पळय तो पॉयंट ऑफ व्यू सारको चेंज जाता थिंगा येवन. सो डू यू थिंक ब्रीज बांदप डेव्हलपमेंट? Not such as such, but it is a level of development, step by step, a step of development you can say. What about employment? तुका दिसता employment आसा? No, employment. I feel there is no much employment for people. I feel, I don't want to say that, but it is the fact where you see the higher class people like the politicians are bribing people. They are taking money and giving employment. So it's like rich are being rich, poor are being poor, I feel. Yeah. ओके, बट एम्प्लॉयमेंटा खातीर तशे ऑप्शन्स तरी आसात, तशे तरेचे इंडस्ट्रीज आनी बाकीच्यो गोश्टी आसा आमच्या गोंयांत? वॉट डू यू थिंक? आय फील की तेमी न्हू भितरल्यान भितरूच आपल्याचे एम्प्लॉयमेंट जे आसात पळय तेमकां भितरल्यान भितरूच दिता. बिकॉज दे वील पूट दीस थिंग पेपरार घालतले की एम्प्लॉयमेंट आसा, बट इफ यू गो फॉर इंटरव्यू they will take your interview but they will never accept you. That is the fact because they have already set their mind की ओके म्हाका कोण तरी जायो. ही एक्चुली ही ट्रूथ आसा आनी म्हाका दिसता हे कोण केन्ना सांगिना, बट हे खरी गोश्ट आसता. तूं जेन्ना इंटरव्यू घेता तेन्ना कळटा. ओके, सो हांव तुमकां काय हे दाखोवपाक सोदता बिकॉज आमी मिड टर्मान आसा, हांव गव्हर्मेंटाचो एक मॅनिफेस्टो घेवन आयला. तातूंतले कितल्यो गोश्टी जाल्या जावंक ना हाचे बद्दल आमी पळयताले. सो दे वर हॅविंग अ संकल्प पत्र म्हणून काडिल्लें तेंच्यांनी 2022 जेन्ना इलेक्शन जावपाचें आसलें तेन्ना. इट इज मॅनिफेस्टो 22 पॉयंट्स आशिल्ले. तातूंतलो पयलो पॉयंट आशिल्लो की एम्पावरींग गोवाज होम मेकर्स 3 फ्री सिलिंडर्स टू एवरी हाऊस होल्ड. तुमकां कोणाक मेळटा गो? कांयच मेळना म्हाका. आमी पयशान घेता सिलिंडर. 900 रुपया जाला. खूब फरक. इट्स
ओके सो आनी एक आशिल्लें हावजींग फॉर ऑल गोवन्स सेकंड पॉयंट आसा तांचो हो प्रोवायड गूड क्वॉलिटी हावजींग फॉर ऑल गोवन्स 2% फॉर विमेन अँड 4% फॉर मेन सो ना हांवें केन्ना आयकूं ना. ओके सेकंड पॉयंट ओके गव्हर्मेंट ऑफ कॉमन नो इनक्रीज इन स्टेट ड्युटीज इन पेट्रोल अँड डिझल ताजे बद्दल हांव विचारना एनहान्सिंग द ईज ऑफ लिव्हिंग फॉर ऑल मनोहर पर्रीकर कल्याण फंड 3 crore फॉर एवरी पंचायत आनी 5 crore फॉर म्युनिसिपालिटी ओके हे म्हाका तुमकां खबरूय आसचें ना. पहिलेच ते लक्ष्मी कितें तरी पॉलिसी करून दिल्ली आसा सम लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी. ताजेच पैसे येनात 3 crore येयले. लाडली लक्ष्मीच्या वयल्यान आसा तातूंत खुबश्यो गोश्टी आसा लाडली लक्ष्मीचे बद्दल सुद्दां. ओके ओके नायस सो तूं लाडली लक्ष्मीक अप्लाय केला गो. ना अजून करू ना. इट्स आता चेंज जाला खंय द पॉलिसीज दॅट ओनली आफ्टर यू गेट मॅरीड यू विल गेट लाडली लक्ष्मी ते मॅरेज सर्टिफिकेट दाखयल्यारूच. बट आय फील दॅट्स रॉंग. कित्याक पहिलेच ना आता चेंज जाला म्हणटाली. ओके ओके चेंज केल्या गो. हय ओके 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 सो आनी खुबश्यो गोश्टी आसा सो तातूंत म्हाका दिसता तुमकां हांगासर त्यो विचारल्यार आय कॅन आस्क एम्पावरींग द फ्युचर ऑफ गोवा 100% EPF आनी EPF ते कामाक वयता तांकां गोवा प्रिफर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन गोल्ड फॉर गोवा बट खंयच्यो गोश्टी ज्यो सांगलेल्यो त्यो जाल्या अश्यो दिसता तुका गव्हर्मेंटाच्यो मोस्टली म्हाका दिसता चडशें जाला म्हणून आय डोंट खंयच्यो आय कॅन से एक जाला ते फ्री वॉटर हा खबर आहा तुका बिलाचेर 0% येता पळय ते एक जाला. I am not denying on that, but I don't think so. The way they are saying every election टायमार की I am इतलो development दितलो ते दितलो हे दितलो कांयच दिना. For example आतांच तुवें इतलें सांगलां आमकां we don't even have knowledge about anything whatever you said because we never got it. So I feel the promises which they make aren't reliable. Okay. Yeah. Okay. So last question प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट डॉक्टर प्रमोद सावंत CM ताजे गव्हर्मेंटाक कितले मार्क्स दितले फ्रॉम 1 to 0 to 10 4 marks कित्याक 4 marks म्हाका I don't want to say but I don't like it. so I can ask this question as a CFO कित्याक आवडना म्हाका आवडना तो संदाच म्हणटा भिये नाका जातले भिये नाका पिवपाची गरज ना आय ब्रो हांव तुकाच भिवन दीस काडटा. दिस इज सुपर्ब हांव हांगासर सोपयता बट हे आमचे युवा एक गोश्ट लक्षांत दवरात आमी जेन्ना म्हणटा की यूथ आर द फ्युचर ऑफ द नेशन जाल्यार कित्याक म्हणटा कारण आयज जे आमी चिंतता एज अ यूथ आमकां आमचे कडेन इतली ताकद आसा की गव्हर्मेंट बदलपाची सुद्दां यूथ जर रस्त्यार देवत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी जातल्यो फक्त युथांक बरे तरेन समजोवन बऱ्या तरेचे गायडन्साची गरज आसता बट सगळे युवा जे आसा तांकां ते पळयतात कितें घडटा ते कितें चलता तेंच्या सरभोंवतणी ते कोण कितें उलयतात ते हे सगळे पळयतात आनी मागीर फुडें सरतात. थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं अँड शी इज पॉलिटिकल सायन्स स्टुडंट सो ताका तितली नॉलेज आसा अँड थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू ओके आमी सद्या चिखले पावल्या आणि दाबोळी मतदारसंघान आयज आमी भोंवतात बाकीचे मतदारसंघ तुमच्या मुखार आमी हाडलेच सो हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें म्हणटात लोक 2.5 वर्सां सद्या कंप्लीट जाल्ली आसा गव्हर्मेंटाची सो वॉट डे फील आमी विचारून घेया. तुमचें नांव मॅडम लिबरेटो फेर्नांडीस. लिबरेटो बाय म्हाका सांग आतां 2.5 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा हांगासरले जर आमी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी उलोवपाक गेले जाल्यार ज्या तरेन डेवलपमेंट जावपाक जाय ज्या तरेन वचपाक जाय तशें चल्लां तुमकां कितें दिसता. आय डोंट थिंक सो. आतां हे 2 वर्सां जाले 2.5 वर्सां जाली 2.5 वर्सां जाले म्हणल्यार डेवलपमेंट म्हणल्यार ऑल द हिल्स कटिंग वी डोंट वॉन्ट दॅट बट आमकां जाय आमगे ग्रीनरी सांबाळली फ्युचर आमच्या भुरग्यांक पळोवपाक जाय. आमचे गोंयांत मॅडिसिनल प्लांट्स आहा एनिमल्स आहा ती बाडी सगळी दोंगरा वयल्यान एक्चुली आमची वळख आशिल्ली गोंयची वळख आशिल्ली तीच जर काबार जावपाक लागली जाल्यार आमी फुडें कितें दवरतले. रिगार्डींग दी एम्प्लॉयमेंट म्हणा किंवा जे बऱ्या तरेचे रस्ते साधन सुविधा मेळपाक जाय एम्प्लॉयमेंटा बाबतींत हांगासर तशे ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. I don't think so. It is there because youth are struggling for the jobs and all. And what else? सो बाकीच्यो ग्रावंड म्हणा किंवा बऱ्या तरेचे हॉस्पिटल फॅसिलिटीज ह्यो सगळ्यो आसा हांगासर एवेलेबल. Facility hospitals are there, but facilities are not good like Everything they send to the GMC. GMC. कितें जालें रोखडेंच GMCक धाडटा. आतां आमचे इतले बोगलेन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा तातूंत कांय फॅसिलिटीज ना ते मेळपाक जाय. गरीब सगळो लोक GMCक धांवंक जायना न्हू इतले बोगलेन आसून कसलो फायदो.
लास्ट 2 मिनिट्स मॅम म्हाका एकूच सांगा हांगासर वॉटर फॅसिलिटी म्हणजे उदकाची समस्या किंवा लायटीची समस्या तशी हांगासर वेवस्थीत आहा सगळें? आतां सद्याक आहा हेज्या मुखार कितें जातलें तें सांगूंक जायना कित्याक सगळीं बिल्डिंगां येतलीं तांकां पावर वयतलो वॉटर वयतलें आमकां मागीर हिंगा सकला आहा तांकां उदक मेळपाक त्रास जातले मागीर वयल्यान लायट येवपाक त्रास जातले. एक मॅप पळयल्लो हांवें सेंट जसिंटोच्या जस्ट ऑपोजीट एक व्हडले आनी कितें तरी हे येता प्रोजेक्ट येता व्हडलो चालू आसा कितें तरी सो ताका म्हाका दिसता कितलेशेच उदक आनी हें तें लागपाचें आसा. आतां इतली बिल्डिंगां जाता म्हणटा तें वॉटर सप्लाय सगळे ते बिल्डिंगांनी वयतले. गरीब लोक आहा तो बांय यूज करता ते बांयचें उदक ना जातलें वयल्यान इलेक्ट्रिसिटी ना जातली ती प्रॉब्लम ते जातले भुरग्यांक मागीर फ्युचराक कांय मेळपाचें ना. सारकें आनी म्हाका दिसता हे तुमचो थॉट जो आसा तो प्रत्येक गोंयकारान विचार करपाक जाय की आमच्या फुडल्या पिळगेक कोण कितें दवरतलो ते. ओवरऑल बीजेपी सरकार गोंयचे हांव उलयता नॉट ओन्ली युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी नाव ओवरऑल बीजेपी गव्हर्मेंट गोंयचे हाव डू यू फील हाव दे आर गोईंग अहेड? It's very bad, very, very bad. I think so. Because in the future, children will not get anything to see or imagine what was there first. Afterwards, all buildings, they will be looking. आणि ती ग्रीनरी आहा ती आमची गोंयची ग्रीनरी आहा ती तांकां दिश्टी पडपाना ओन्ली बिल्डिंग्स नथिंग एल्स. सो काय पॉयंट्स हाडलेले हांवें दे हॅड रिलीज्ड अ मॅनिफेस्टो 2 years बॅक वेन दे वर गोईंग फॉर अ इलेक्शन 2022 द्या फर्स्ट पॉयंट हांव जस्ट सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव वाचून दाखयता आनी विचारता 3 LPG सिलिंडर फ्री मेळटले म्हणून सांगलेले मेळटा? नो सॉरी इट्स व्हेरी रॉंग. सो म्हाका दिसता अजून पर्यंत हांवें जितल्या जाणांक विचारलें अजून कोणाकूच हे सिलिंडर फ्री मेळ्ळेले म्हाका दिसूंक ना. सेकंड इज 2% फॉर वुमेन आनी 4% फॉर मेन जे लोन मेळटले इंट्रस्टाचेर 2% इंट्रस्टाचेर आनी 4% फॉर मेन हावजिंगा खातीर मेळटा? नो नथिंग. सो आनी जे घरान जाणटे आसा किंवा बायलां आसा तांकां स्किमीचे पयशे मेळटा DSSY किंवा बाकीचे ते टायम टू टायम मेळटा? No. After 3 months, 5 months, they did that. Only then when there is functions, Ganesh Chaturthi or Diwali or Dasra, something like that. त्या टायमारूच दिता. तेच टायमार ते लोकांक मेवता. बाय चान्स केन्नाय डेली मेवता ना म्हणना केन्नाय चुकोन येता. चुकोन येता ना म्हणना. एंटरप्रेन्युअरशीप जर कोणाकूय जर करपाक जाय एक बिझनस सुरू करपाक जाय डू यू थिंक देर इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटीज इन गोवा? Opportunities are there, but they are not giving that scheme. सो हांगा एअरपोर्ट आसा लागीं आमी नॉर्थाकूय गेले सो तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन विचारले सो दे वर सेयींग की एअरपोर्ट जालो पूण कांयच फायदो लोकल्सांक मेळोंक ना. हांगासर एअरपोर्ट इतलीं वर्सां आसा आतां म्हणटाले की सगळें शिफ्ट जाता जायना लोकल्सांक फायदो जाता ताजो? नो एक्चुली आतां पयलीं फ्लायट्स देंवता ते परपणे लोकांक जाय तो फायदो जाल्लो. आतां सगळे फ्लायट तेणी डायवर्ट केले शिफ्ट केले मोपाक आतां कांय ना न्हू आतां पोटाचेर पांयां धरून रावपाचें. सो हांगासर खुबशे टॅक्सीस सुद्दां आसतल्यो तांचो बिझनसूय इफेक्ट जाला आसतलो हांगासर? येस जाला. सादारण मनशांचे चिंतपाक जाय गव्हर्मेंटान. सो खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो बिकॉज आनी 2-3 गोश्टी मेजर हांव त्योच विचारतलो. सिलिंडर जे आमकां डेली इफेक्ट जाता सिलिंडर ना जाल्यार इफेक्ट जातलो सिलिंडरा खातीर. म्हारगाय वाडल्या दिसता तुमकां? येस वेजिटेबलांनी सारकें म्हारग जाला. ऑनियन सो एक गोश्ट म्हाका आनी एक ह्या फावटीच्या एपिसोडाक हांव सुरू करपाक सोदता बिकॉज ऑफ कम्युनल गोश्टी खूब वाडपाक लागिल्ल्यो दिश्टी पडटा आमकां गोंयान अचानकश्यो खुबश्यो गोश्टी. एक आमी म्हणटाले की पीस लवींग स्टेट अशें म्हणटाले. सो वॉट डू यू थिंक नाव कारण हे खूब सिरियस प्रश्न आसा तितलोच सेन्सिटीव प्रश्न आसा पूण प्रत्येक गोंयकारान आवाज करपाची गरज आसा ताचेर. सो वॉट डू यू थिंक? येस सगळीं गोंयकारां आमी पयलीं सावन एक आहा. कोण मुस्लीम हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं हे दुसरे रिलीजन जावं सगळीं एक आसा आमच्या गोंयांत. आतां हे 2 वर्सां जालीं आमचे दुस्पोड करून घातला गोंयांत. हिंदू मुस्लिमान भितर झगडीं झुजां घालून सोडला सारकें वाट लायला आमच्या गोंयांत. हें जावपा नाका. गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय रावन झुजपाक जाय.
आणि गोंया खातीर झुजपाक जाय ही खऱ्यान मोठी गोष्ट आसा. गोंयचो जो दायज आसा तो तिगोवन दवरपा खातीर, गोंयची रानां तिगोवन दवरपा खातीर, गोंयचे दोंगर तिगोवन दवरपा खातीर. तशेंच एक गोष्ट मॅडमीन जशें सांगलें न्ही, हांवूय ताका खुबशे फावटी म्हणटा की आमी गोंयकार हे सदांच गोंयचें एग्जाम्पल दिताले बाकीच्यो स्टेटी की गोंयान केन्नाच कम्युनल डिस्प्यूट जायना किंवा अशे तरेच्यो गोश्टी जायना ज्यो आतां जावपाक लागल्या. सो विचार करपाची गरज आसा. मॅडम लास्ट 2 क्वेश्चन्स. दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचो MLA आसा, 2.5 वर्सां जाली BJPचो MLA आसा. फ्रॉम 0 to 10 कितले मार्क्स दितले तांच्या 2.5 वर्साच्या कामाचेर, ह्या 2.5 वर्साच्या कामाचेर? I have to think that. अरावंड जस्ट तुका जर सांगता He have to think that what he has done in this. अकॉर्डिंग टू दॅट तुम्ही मार्क्स दितले मागीर. ओके ओवरऑल गोंयच्या सरकाराचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट ह्या 2.5 वर्सांक कितले मार्क्स दितले फ्रॉम 0 to 10? I'll give him only 5 marks. 5. ओके एंड 5 कित्या खातीर? See, he is the CM of our Goa. That means he have to take the responsibility of this whole Goa. Whatever is happening. Yeah, he have to take the responsibility. He must show that he is a CM of this Goa. Responsibility आपणाची कितें आहा ती तेन करूंक जाय. तुका निवडून हाडला तुवें करूंक दाखोवंक जाय. ते प्रमाणे तुका मार्क्स. त्या प्रमाणे मार्क्स मेळटले. बट तुम्ही सध्या मार्क्स दिता 0 to 10? कितले मार्क्स? 5. ओके. एनिवेज थँक्यू मॅम, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. थँक्यू तुम्ही उलयले म्हण. थँक्यू. ओके, सध्या आमी दाबोळी मतदारसंघान आयज आसा. आमी इतले मतदारसंघ सध्या भोंवता आणि एक 2.5 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा गव्हर्मेंटाची आणि ताजेर आमी एक रिपोर्ट कार्ड तयार करता जे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLAs आसा किंवा गोवा गव्हर्मेंट आसा ताजे बद्दल. आमी सध्या वाडे लिकी कडेन आसा. आमचे बरें एक मानीस आसा. बाई तुमचें नांव? अशोक केरकर. अशोक बाब, म्हाका सांग, आतां 2.5 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा आणि खुबशीं कामां इलेक्शना पयलीं सगळेच जाण सांगता आपूण हे करतले ते करतले, सगळ्यो गोश्टी सांगता. पण ह्या 2.5 वर्साक कामां तुमच्या मतदारसंघान जाय तशी जाल्ली आसा? हय जाल्या. तळें जाला, ब्युटिफिकेशन जाला. हेका खूब वर्सां जालीं न्ही? ना हालींच जालां तें. वर्सां म्हणल्यार जालें 10-15 वर्सां जालीं. हय आनी जालें बारीक बारीक कामां जाता आनी करता. आमचो मिनिस्टर आसा तो करता. हय करता. सो डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना हांव फक्त अशा तरेचे प्रोजेक्ट्स म्हणिना, हांव ओवरऑल डेव्हलपमेंट म्हणटा. एक बऱ्या तरेचे शिक्षण वेवस्था म्हणा, हॉस्पिटल बऱ्या तरेचे आसपाक जाय, कामां मेळपाक जाय, लोक खूश आसपाक जाय, अशा तरेचे डेव्हलपमेंट आतां पळोवपाक मेळटा. आतां सांगपाक म्हटल्यार तुमकां आतां डेवलप जाता ना न्ही, जाता. आतां हॉस्पिटल जाला पूण आमचे कामाक लोक लागपाचे ते कमी प्रमाणान लागता. हय अशें. आनी गोंयकार म्हणटा ते फाटीं आहा, तांकां पयलो जॉब दिवपाचो. बरोबर, हे सगळे कडेन आसपाक जाय. हय बरोबर. आतां पळोवपाक गेल्यार सगळे भायलेच आसा चडशे. हांगासर हांवें तें एक पळयलां, हांगासर खूब मेजॉरिटी म्हणजे एंटर जाले उपरांत खुबशे लोक अशे दिश्टी पडटा जे गोंयकार कमी दिश्टी पडटा. कित्याक अशें? आतां पळय आतां उलोवपाक गेल्यार आतां तो म्हणटा ते भशेन जाता. आतां उलोवपाक गेल्यार आसा भायले आसा. आसा भायले खूब आसा. आतां पळय आतां पळोवपाक गेल्यार आतां हांगा ब्युटिफिकेशन जालां म्हणल्यार आतां भायले लोक येता म्हणल्यार लोक खूब प्रमाण. आतां तुमी रेप कितें किडनॅप जाता आनी कितें जाता खूब जाता. कितें पुलिसींग सारकें आसपाक आसपाक जाय. ते गोवा पुलीस सारकें आसपाक जाय. विच इज व्हेरी ट्रू मानता. पूण हांगासर तशे कामां संदर्भान प्रोजेक्ट्स तशे आयिल्ले आसा. आतां हो एक आसा पूण हांगासर तितले जॉब जनरेशन जावचें ना. पूण जॉब जावपा सारकें अशें डेव्हलपमेंट कितें जालां ना हांगा तरी कांय ना. जॉब तशें तुका कांयच हांव सांगूंक शकना. आतां आमचे हें आहा तें बायणां जालां. आतां बायणां मातशें हें सुदारता. हय लोक आतां. पूण म्हाका सांग, आतां एअरपोर्ट हांव पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्लो, थंयसरूय एअरपोर्ट आसा. तर तांचें म्हणणें आसा की एअरपोर्ट जालो पूण आमकां कांयच फायदो जावंक ना. म्हणजे जॉबूय मेळोंक ना, गाडयोय लागोंक ना, कांय ना. तुमचो एअरपोर्ट आसा हांगासर दाबोळेन, तुमकां हांगासरल्या गांवच्या लोकांक फायदो जाला? गांवच्या लोकांक फायदो जाला हांगा आतां सांगपाक म्हणल्यार तुका आतां आमचे हे आमचे हे म्हणल्यार कांय ना. व्हेकल्स तशें हांगासले कांय ना.
ना तशें कांय ना आतां सांग म्हणल्यार सगळे भायलेच न्हू भरता गोंयकार आतां पळोवपाक गेल्यार गोंयकार कोण ना चड पळोवपाक गेले एअरपोर्ट थंय सुद्दां वचत पळयत जाल्यार भायलेच आसा सगळे आतां गोंयकार म्हणल्यार कमी आहा प्रमाणान आतां काय आपले आपले मिनिस्टर आपले आपले जे मनशांक तांकां लायतात आमचे गोंयकार एक गोष्ट हांवें पळयली आतां पणजेच्यान येताना सुद्दां पुला वरसून येताना तुमकां रियल इस्टेट दिश्टी पडटा म्हणजे वयर दोंगरार सगळे फूल पळयत जाल्यार तुमकां घे म्हणून बिल्डिंग्यो दिश्टी पडटा ह्यो बिल्डिंग्यो हॅपी आसा लोक बिल्डिंग्यो पळोवन बिल्डिंगे पळोवन लोक आतां बिल्डिंगे पळयता न्ही लोक हॅप्पी जाता न्हू बिल्डींग पळोवन म्हणजे गोंयकारांक ते सगळे भायलेच न्हू पूण तुमकां बरें दिसता म्हणजे डोंगर कापून बिल्डिंग्यो बांदप बरें हे ते चूक हे दोंगर कापून बिल्डिंग काडा म्हणल्यार खूब चूक आसा हे पयलं गोंयकारांक पयलो प्रिफरन्स चान्स पडपाक जाय हय सगळें आतां तुमी गोंयकार अशे डोंगर कापून गोंयकारांनी घरां बांदली डोंगराच्या पांया कडेन बांदली जंय शेताय करपाक शकतले उदकूय बरें मेळटलें सगळे तरेच्यो साधन सुविधा आसतल्यो डोंगराचेर केन्ना गोंयकारांनी म्हाका दिसता एक इकोलॉजी आसता सारकी सो हे डोंगराचेर बिल्डिंग्यो ज्यो इतल्यो दिश्टी पडटा न्ही तेजें लुकसाण भरचें पडटलें एक दीस कशें दिसता भरचें पडटलें गोंयकारांक आमकां हे जाता तांकां भरचेंच पडटलें दिसता ते गोंयकार फुडें सरपाक जाय न्हू गोंयकारांनी फुडें आमी आतां आख्खे गोंयचेर उलोवया गोंयचे बीजेपीचे सुद्दां 2.5 वर्सां कंप्लीट 2022 सरकार जालें आनी आतां 2.5 वर्सां कंप्लीट जाल्या ओवरऑल गोंयचे बीजेपीचे काम डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराचें काम कशें पळयता आतां आमी पळयता काम जाता ना न्ही आतां आमी 2.5 वर्सां काम आतां जाता जायना न्हू जाता ह्या उदरगत जाता ना म्हणना आमी आतां आमी आतां पळयता न्ही तरेची उदरगत पळयता तुमी उदरगत म्हणल्यार आमी आतां खंय टीव्हीचेर पळयता जावं पेपर वाचता अमके कडेन अमकें जाला हॉस्पिटल जाला जावं आनी कितें सुदारणा जाल्या जाता ना न्ही पूण आतां जाता आतां आमचे ते ओवर ब्रीज आतां दाबोले हांगा एअरपोर्टच्यान ते हांगा वेर्ना स्ट्रीट ते कंप्लीट जाता अशें म्हणटा पूण जाता तेन्ना कळटलें आमकां तो पर्यंत कांय ना पूण ब्रीज बीन बांदलो म्हणजे उदरगत कामां दिवपाक जाय किंवा ना उदरगत जायना ब्रीज मारले रस्ते गेले आमकां हॉट सारकें आसपाक जाय आसपाक जाय आमचे आतां पळय कितले टॅक्स वयता रस्त्याचे पूण कळगी आसा तशें आहा आसा तशें आनी करतना बरें करपाक जाय हांव म्हणटा बरें करात ना न्ही करता तुमी करतात पूण बरें करात हांव म्हणटा अशें जावंक जायना न्ही आयज केल्यार 2 म्हयन्यांनी परतो खड्डो पडलो अशें जावपाक जायना न्ही 2022 हांव तेंचें संकल्प पत्र वाचतालो भाऊ हांव तें मुद्दम घेवन भोंवता कारण 2022 सरकार येवच्या पयलीं कितें सांगलेलें आनी तितूंतली कितलीं कामां जाल्या ती पळोवपाक तांचो सगळ्यान पयली पॉयंट आशिल्लो की 3 फ्री LPG सिलिंडर दितले म्हणून तुमकां मेळटा ना आमकां मेळना हे अफवा उडयल्या पयलीं सांगलें इलेक्शन जावचें जाल्यार आमी 3 सिलिंडर दिता गरिबांक पूण आमी गरीबूच आसा आमकां 3 न्हू आजून एकूच मेळना ना बरोबर ते फोटी म्हाका ते गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवपाचें कमी इंट्रस्टाचेर पयशे मेळटा म्हणजे 2% बायलांक खातीर आनी 4% दादल्यांक खातीर हावजींग लोन मेळटलो म्हटलेले दिला कोणाक तेतून आमी वचोंक ना डीप वचोंक ना ओके आमी ती घेवंक ना ना आमी वचोंक ना आमी फॉर्मां भरूंक ना कांय ना आमी वचोंक ना सो आनीकूय तांची कामां आशिल्लीं बाई म्हाका सांगा जे एम्प्लॉयमेंट दितले म्हटलेले 5,000 सुमार एम्प्लॉयमेंट मेळटलें अशें म्हणिल्लें एम्प्लॉयमेंटूय मेळटा कांय ना एम्प्लॉयमेंट कांय ना ते एम्प्लॉयमेंटाचे काय ट्युरिस्टांक खातीर दाबोळेन कितें पळोवपा सारकें आसा कांयच ना एक आसा बोगमालो बीच आनी तरी कांय ना तशें कांय ना पळोवपाचें ट्युरिस्टांक कांयच ना ना उदरगत तशें कांय ना आनी कांय चड विचारपाकूय वचना भाई हांव तुमकां स्वयंपूर्ण युवाचे एक उलयल्लें स्वयंपूर्ण युवाचे अंडर एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम भुरग्यां खातीर किंवा भुरग्यांनी आपलो बिझनस सुरू करपाक जाणून मदत करतले म्हणून अशें कितें जालां ना तशें कांयच जावंक ना तशें कांयच ना इतले भितरले खंयचे तरी जालां अशें दिसता पळय सांगलेलें तें तशें काय लास्ट 2 प्रश्न भाई तुमच्या आमदाराक हांगासरले 2.5 वर्साच्या कामाचेर 0 ते 10 पैकी कितले मार्क्स दितले आतां आमदार तेंचे 2.5 वर्साच्या कामाचेर आतांच्या जालां कामां केलें ताणें ना न्हू काल जालां 10 पैकी 10 म्हणल्यार 10 पैकी 10 तुमी फर्स्ट टायम मेळ्ळे कोण तरी 10 पैकी 10 जाता आमी आतां पळयलां न्ही जाता 10 पैकी 10 दिवपा सारके कामां आमदारान तुमचे केले केलें ना म्हणपाक केलें न्हू आतां ते ब्रीज आसा शांतीनगर ब्रीज बांदला केलें ना न्ही केलें भुरग्यांक काम दिवपाक जाय तेणी इतलेंच हय हांव म्हणटा गोंयकारांक काम मेळपाक जाय
पयलो प्लॅन पण गोंयकारांक काम मेळपा जाय. प्रमोद सावंत सरकाराची 2.5 वर्सां कंप्लीट जाल्या. 0 ते 10 पैकी कितले मार्क दितले प्रमोद सावंत सरकाराक, BJP सरकाराक गोंयच्या? दिवपा जाय गोंयच्या सरकाराक. आतां कितें सांगू. तांचो रिपोर्ट कार्ड कसो? ही कामां तुमी केल्या बरी, सो ह्या खातीर दिता किंवा अशें तुमी कांय करूंकूच ना? केला करूंक ना न्ही, केला गोंयकारान गोंय सरकारान केल्या, BJP सरकारान कामां केल्या ना न्ही. कितले पॉयंट्स कितले मार्क्स दितले? अंदाज तुमी एक सांगा, तशें काय मनान खरें दिसता तें सांगा आपूण. घरात केल्या न्ही, केल्या ती केल्या 7, 8, 9 कितली? 8च्या काय 8, 10च्या भितर केल्या 8. सो लास्ट क्वेश्चन भाई, आतां न्ही एक आमी पळयता की आमी गोंय म्हटल्या उपरांत आमी शांत गोंय म्हणटाले अशें म्हणटाले. सो आजकाल खूब समाजाचेर म्हणा किंवा रिलिजनाचेर म्हणा खुबशे बोवाळ दिश्टी पडटा. अशें गोंय आशिल्लें आमचें. तुमी आतां इतलीं वर्सां पळयलीं ना, आतां पयलीं ना, आतां मातशें जाता. कितें दिसता? वायट दिसता? कितें दिसता? ना, करपाक जायना न्ही अशें. हांव म्हाज्या हितून अशें बेश्टें बरें आसा तें वायट करपाक जायना अशें, इतलेंच म्हाजें, आनी कांय ना. एकठांय रावा. एकठांय सगळ्यांनी एकठांय रावपाचें. भाव भयणां जशी पयलींसून आयल्या तशीच रावपाचें अशें म्हणटा. वयता हांव सांगूं सोदतां, हांगासरलो हो प्रॉब्लम केन्नाच्यान आसा. आमी कॅमेरामॅनाकूय सांगता मातसो दाखया म्हणून. हो म्हाका दिसता एक गटर आसा. हे पळय, आतां तुमकां सांगपा म्हणल्यार प्रॉब्लम हांगा हे संडास बी हे असो गटराच्यान वता. म्हाका दिसता आतां जाले 10-15 वर्सां मागीर जालें हे खरीसर वयता. हांगा गटराच्यान हे घाण संडास तो सगळो हे सगळे हांगा भरलेले आसा सगळे. सगळे वयल्यान येता. हे वयल्यान येता आतां अशें येता ह्या सायडीन. हे सगळे अशेंच आसा, काय कोणी काय करूंक ना ना ना, ते अशें जाता. आनी तुमी 10 पैकी 10 दिता? ना केन्ना हे बरें आहा भाई तुमचे. हे सगळे प्रॉब्लेम फुड्यान आसा पूण 10 पैकी 10 दिवं शकता. करता, मदीं मदीं येवन करता. आमचो कॉन्सुलर आहा तो करता मदीं येवन. कावन्सिलर करता. पूण प्लीज हे सारकें करून घेयात, कारण जाय खुबशे रोग हांगासर पातळपाक शकता. कॉन्सुलरच्या अंडर येता न्ही, हे करता. मतदारसंघ आमदाराच्या अंदर ओके. कावन्सिलरानूय लक्ष घालपाक जाय, वीच इज व्हेरी ट्रू. कावन्सिलरान करून घेवपाक जाय ही कामां सगळीं, आनी त्या खातीर कावन्सिलर निवडून हाडटा. अशा तरेची कामां, आनी हे खरेंच डेंजर आसा. हे तुमच्या मुखार आमी दाखयता, कारण खुबशे दुयेंसां पातळपाक शकता. सो थँक्यू भाई, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ओके, आमच्या बरोबर आनी एक मानेस्त आसा हांगासर उलयतनाच मदींच आमकां मेळ्ळें. ते म्हळ्यार तुमचें नांव भाई? संदीप सुरेश कांबळे. संदीप बाब, हांव कांय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदतां. म्हाका सांग, डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना 2.5 वर्सां जालीं आतां गव्हर्मेंटाक. हांगासरल्या आमदाराकूय जे BJPचोच आमदार आसा, सरकारूय BJPचें आसा, जो मिनिस्टरूय आसा, उदरगत जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणटा तें जालां हांगा? ना, काय जावं ना? कांयच जावं ना. कितें जालें म्हाका सांगा तुमी. रोड सारके ना. रोड खुबशे रोड सारके आहा, रोड सारके ना. ते शिपेड्या कडेन पळयला तुमी कितले वचपाक? शिपेड्या कडेन कितले लोक एक्सिडेंट जावन हे जाता. रोड सारके आसपाक जाय. ते सारके. आत्तां हे न्ही हांगा हे घायला पळय फुडें आमच्या वाड्यार पेवर्स घातले. आत्तां घातले ते कॉन्सिलरान घायलेत. ताका वॉलर दिवपाचें. तेणे केला, कितले करपाक तितले केला तेणे. पूण डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना हांव फक्त अशे तरेचे प्रोजेक्ट्स म्हणीन, हांव कामाक लागपाक जाय भुरगे, किंवा बरे तरेचे हॉस्पिटल. कामाक लावपाक आतां शिपेड्यान नोकरी ना. भायले लोक आहा सगळे. तुका सांगता आंध्राचे भायले ना थंय. गोंयकारान कोण आहा गोंयकार म्हाका सांग. एक 10% गोंयकार आसतले, सगळे भायले लोक आहा. आनीक तुमकां हेल्थ फॅसिलिटी बीन सारकी मेळटा? हांगासर हॉस्पिटल आसा म्हणटा तितूर फॅसिलिटी सारकी आसा? हॉस्पिटलान आमचे चिखली हॉस्पिटल आहा, थंय कितें फॅसिलिटी आहा? सगळे भायरले लिहून दिता आनी आमी मेडिकलान हितून पै हॉस्पिटलान अल्ट्रासावंड, सोनोग्राफी हे करचें पडटा आमकां. दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी वयचें पडटा? हां, तेणी भरून दिता. ना जाल्यार मागीर GMCन चला. GMCन डायरेक्ट घालता. म्हाका गायला, म्हाज्या बायलेक गायला. हांगा कांयच ना. जायना म्हणून आमकां ॲम्ब्युलन्स केली आनी आमी घेवन गेलो. काय ना. अशी एक केस हांवेनूय आयकले एक्सिडंटा उपरांत ज्या तरेन ट्रिटमेंट मेळ्ळो तो खूब वायट मेळिल्लो. अशी केस हांवेनूय एक आयकल्ली. सो हांगासर फॅसिलिटी सारकी मेळना? ना ह्या हॉस्पिटलान सारकी फॅसिलिटी ना. आतां म्हाजो चेडो केन्ना शीक आसलो तो 2 दीस जाले न्हू, 2-4 दीस जाले. काय मेळूंक ना ताका ट्रिटमेंट. इंजेक्शन दिना. फक्त इंजेक्शन दिना. टॅबलेट दिता भरून, तेही भायल्यान घेवपाचे.
म्हाका दिसता सगळ्यात पहिली गोष्ट जी खूब म्हत्वाची आसा ती हेल्थ फॅसिलिटीज आनी एज्युकेशन फॅसिलिटीज आसा त्यो सारक्यो आसपाक जाय जाल्यारूच म्हाका दिसता फुडें खूब मदत जातली. भाई म्हाका सांगा स्कुलाची तुका सांगता स्कूल सारकें आसूंक जाय आनी भुरग्यांक आतां आमी मिडल क्लास लोक आमच्या भुरग्यांक आमचे तितले आमी हे भरूं शकना फी तेंची आसता पळय बरोबर ते तुमी फ्री करूंक जाय न्हू. शिक्षण हे फ्री मेळपाक जाय आमी म्हणटा एक्चुअली सगळे अजुनी सरकार म्हणटा मेन एज्युकेशन आतां आसा शिक्षण फ्री ना खंयच्या स्कुलांची पडटा. आतां म्हाजे एक आर्लेकरा स्कूल ते वयर निवाडे कॉलेजीन वयता एक दोग जाण हांगा ते शिक्षण जे आसा ते मुफ्त मेळपाक जाय किंवा खूब कमी रेटीन तरी मेळपाक जाय. सादारण कितें फी आसा ती घेया तुमकां जी कितें लागता ती सादारण तितले तरी तुमी आमी आतां हे हाडून दिता तेंकां युनिफॉर्म दिता शूज दिता ते सगळे आमी आमच्या पयशान दिता न्हू तुमी दिना पण ते तुमी कमीत कमी बाबा ती फी तरी कमी करूंक जाय. कारण गव्हर्मेंट इतलो हेल्प करता सगळ्या स्कुलांक तुमी भुरग्यांक तो सारकें शिक्षण बरें तरेन हाजेर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान न्ही गव्हर्मेंट एडेड स्कूल आसूं किंवा गव्हर्मेंट स्कूल आसूं शिक्षणाचे जे फीज आसा ताजेर कंट्रोल खंय ना खंय तरी दवरपाक जाय. वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रायट नाव कॉलेजीस म्हणा किंवा बाकीचे हेजेर खंय तरी कंट्रोल दवरपाक जाय. गव्हर्मेंटाचे जे फीज ज्यो घेता न्ही ताजेर खंय ना खंय तरी एक युनिफॉर्मिटी आसपाक जाय. गव्हर्मेंटान आतांच्यान काम करपाक लागपाक जाय कारण भुरग्यांचें शिक्षण हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. भाऊ हांगासर न्ही एक गोश्ट हांवें पळयल्या येताना दोंगरांचेर खूब मोठी मोठी दोंगर कापून बिल्डिंग्यो बांदल्या. बरें दिसता तुमकां हे पळोवपाक? ना हे इनलिगल म्हणपाचें बरोबर हे गव्हर्मेंटाची चूक आहा ती लोकांक बाबा तुम्ही ते कातरलेले आहा हे आहा ते आहा. कातरा ते कोणाची प्रॉपर्टी आहा ते तेनी पूण अशें कातरपाकूय मेळना ना ते कितें तरी लॉ आसता. हय बरोबर तेनी ते कातरून आता तुम्ही बिल्डिंग बांधला ओके बरें आमी तुमचे ओन आल्यार कातरा तुम्ही कितेंय करा ना पूण ओन सुद्दां आसप झाडां मारप हे खंयसूनच जस्टिफाय जावं शकना. ना 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 येदे व्हडली दोंगर जे सांबाळून इतलीं वर्सां दवरल्या ते आतां कापता. एनिवेज हांव गोंयच्या सरकारा बद्दल उलयतां. गोंयच्या सरकारा बद्दल डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराकूय 2.5 वर्सां आतां कंप्लीट जाल्या 2022 येवन. कशें पळयता तुमी? हांव कितें म्हणटा सरकाराक तेनी आमकां हेल्प करूंक जाय गरीब मनशाक हे आमकां ते हेजे सरकार आमकां लागना. तुम्ही कोणी सरकार आसूं गरिबांक हेल्प आता म्हाका सांगा सर बायलांचे तुम्ही ते हाऊस वायफाचे पैसे सारखे घालता? खूब जाणांनी सांगले म्हाका. मी घालना. खूब जाणांनी सांगले मागीर 4 महिने 4 महिन्यांनी 2 महिन्यांनी येता. मागीर हे सारकें ना न्हू रॉंग. बरोबर तांच्यांनी न्ही इलेक्शनाक येवच्या पयलीं तांचें संकल्प पत्र आशिल्लें ताचे कांय पॉयंट्स हांव वाचून दाखयतालो तुमकांय वाचून दाखयता. हितूंतले खंयचे तुमकां मेळ्ळ्या ते म्हाका सांगा. सगळ्यात पयलीं तांच्यांनी सांगलें की 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून. दिल्या? खंय ना आमकां दिवना ना आमकां तरी दिवना. बरोबर. दुसरो म्हळ्यार हावजींग लोन 2% आनी 4%, म्हणजे 2% बायलां खातीर आनी 4% दादल्यांक खातीर हावजींग लोन मेळटलो. लोना लागून आमी लायनीन रावता बँकेच्या काय मेळूंक ना. पूण इतले कमी तरी मेळोकूय ना. कांयच ना. बरें ओके. आनीकूय गोश्टी आसा तांच्यो ज्यो म्हाका दिसता जॉब मेळटले म्हणून सांगलेले आमी जॉब क्रिएट करता. जॉब कोणाक जॉब मेळ्ळा हे पळय ना तोय सांगता. तुका खबर तरी माझे आता चेडू हांगा मेडिकलान काम करता आमी गाडो चलयता खंय आहा जॉबूय सारकें ना. म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो खऱ्यांनीच खूब म्हत्वाच्यो आसा ताजेर सरकारान काम करपाक जाय. खास करून जेन्ना म्हणटा की गरीब कल्याण स्किमी लाभयता शिक्षण सारकें मेळपाक जाय म्हणून काम करता जाल्यार तें मेळपाक जाय अशें बेश्टें सांगून येना. तुमच्या आमदाराक हांगासरल्या 0 ते 10 पैकी कितले मार्क्स दितले फाटले 2.5 वर्साच्या कामाचे? त्याने काम बरें केले त्याने करूंक ना अशें म्हणना हांव. त्याने काम बरें केल्ल्या पण तूं आतां 10% हितून सांगता न्हू हांव 8% दिता ताका. 8 मार्क. 8 ओके. आनी प्रमोद सावंत सरकाराक गोंयच्या 0 ते 10 कितले मार्क्स दिता? पर्रीकर हे जालो न्हू दुसरो MLA दुसरो CM म्हणून पर्रीकराक हांव 100% दिता. पर्रीकाराच्या कामाक? पर्रीकरा मागीर हेका प्रमोद सावंताक हांव 100% दिता. कित्याक म्हणून? तेज्या भाशेनूच आहा तो कामाक लागून.
अशी खंयची कामां तुमकां आवडटा हरशीं? केले त्याने कामां भरपूर केले पण ते लोकांच्या हितून कितें मग तुम्ही एक 3 कामां सांगा, 3-4 कामां सांगा जी तुमकां आवडली प्रमोद सावंताची. प्रमोद सावंतान इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंटान तुमचे हे कितें म्हणटा ते कदंबा हितून भुरग्यांक कामां लायला. मांगराचे भुरगे कदंबान कितके आहा मांगरातले. मांगरातले हे आता हांगाचे सांगता हांव, त्या वाट्याची म्हाका खबर ना. केले त्याने काम करपाचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान केले करपाचे तितले केले त्याने. हें एक काम तुमकां जे आवडलें ताचें आवडले खातीर तुम्ही 100% दिता. 100% दिता. आणि हांव SCचो तो ब्राह्मण तरी सुद्धा हांव ताका 100% दिता. आमी हांगासर जातीचे उलोवया नाका बिकॉज पळय आमी जितले जातीचे उलयतले तितके आमी फाटीं वयतले ह्यो गोश्टी आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी फुडाराक सुद्दां कोणाच्या नांवा वयल्यान आनी कोणाच्या कामा वयल्यान जात ही वळखोवपाक जायना आनी जात ही केन्ना फुडें काडपाक जायना. हांव हाजे बद्दल स्ट्रॉंगली सांगता बिकॉज हे खूब म्हारग ठरपाक शकता. हां एक गोश्ट आसा की जेन्ना बाबासाहेब आंबेडकरान जेन्ना कॉन्स्टिट्युशन बरयल्लें किंवा तेन्ना ड्राफ्ट केल्ले तेन्ना सुद्दां ह्यो गोश्टी त्या टायमार घातिल्ल्यो. आयज सुद्दां खुबशे फावटी आमी रिजर्वेशन म्हणटा गोश्टी म्हणटा ह्यो आसपाक जाय. हांव ताचे बद्दल नाय म्हणिना. कारण कितें आसा कारण थोड्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो थोड्या वर्गां खातीर फुडें काडपाक खातीर त्यो एकदां फुडें आयले उपरांत कदाचित सगळेच जाण आमी जेन्ना सामान्य जातले सेम जातले त्या वेळार म्हाका दिसता खूब जग बरें चलतलें. जेन्ना आमी सगळे एका लेवलाचे आसतले तेन्ना कोणाचो दुस्वास आसचो ना, द्वेश करचे ना, कोणा बद्दल कांय उलोवचें ना. तेन्ना म्हाका दिसता आमचें गोंय आमचें भारत सगळ्यान बरे तरेन चलपाक शकतलें. आनी ते खातीर कदाचित ह्यो गोश्टी आसतल्यो ताचे बद्दल हें करिना. पूण आयच्या काळान जेन्ना उलयता तेन्ना म्हाका तरी पर्सनली ह्यो गोश्टी केन्ना आवडूंक ना आनी आवडच्यो ना. सर थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. ओके आमी सद्या बोगमाळो बिचा कडेन आसा आनी खूब वर्सांनी हांगासर आयलो हांव. इतले सुंदर हांगासरले जो वाठार आसा तो दिश्टी पडटा आनी असोच तिगोवन दवरप भरपूर गरजेचें आसा. आनी आमच्या बरोबर ह्याच गांवचे एक मानेस्त आसा. बाई तुमचें नांव? श्रीकांत. श्रीकांत बाब आतां मिड टर्म म्हणजे 5 वर्सां आसता एकट्याची सरकाराची तेज्यात आतां अर्दो सरकार जाला म्हणजे अर्दे टर्म तेजे जाला. हांगासर विमानाचो आवाज बरो येता पळोवपाक डेली मेळटा. ओके सो 2.5 वर्सां कंप्लीट जाल्या आनी ह्या 2.5 वर्सान हांगासरलो आमदारूय BJPचो जो मिनिस्टरूय आसा आतां आनी सरकारूय गोंयान BJPचें आसा. जे सांगलेली ती कामां त्या तरेन जाल्या अशी दिश्टी पडटा तुमकां? तितले अशें जावना रे. डेव्हलपमेंट तशें जावंक ना. तशें रस्ते बरे केल्या. ओके रस्ते बरे हे रस्ते तुमचे बरे केले हांगासर? बरे हय. ओके ओके ओके. आनी हांगासर न्ही हांव खूब म्हयने म्हणजे इलेक्शन जावच्या पयलीं हांगासर आयिल्लो. खुबशी समस्या आसली हांगासरले वॉशरूम हांगासर जे ट्युरिस्टांक वॉशरूम जाय ते मेळनाशिल्ले किंवा ट्युरिस्टांक आसा आतां. केला न्ही तो? हय ते सायडीक केला. हय हांगासर उदक बिदक तशी सगळे सारकें आसा? आसा हय. ग्रावंड हांगासरलो आसा जो करता म्हूण सांगलें? करता चालू आहा काम. केलाच काम चालू? काम चालू आहा. हय. ओके. मेजर डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा न्ही आमी तेन्ना एक हे येता गजाल येता ती म्हळ्यार जॉब दिवपाचो किंवा बिझनस आसप. ह्या बाबतींत आतां डेव्हलपमेंट फक्त रस्ते बांदले पूल बांदले हो एक पार्ट जालो डेव्हलपमेंटाचो. तो डेव्हलपमेंटूच. पूण घरान खूश आसप ताका काम मेळप ताच्या खातीर नोकरीचो वेवस्था करप किंवा ताच्या खातीर एक जो बिझनस सुरू करतलो ते मदत करप ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तशें डेव्हलपमेंट जाला जॉब बीन मेळ्ळ्या? थोडे मेळ्ळा थोड्यांक मेळ्ळा. म्हणजे गव्हर्मेंट म्हणटा गव्हर्मेंट अजून जावन हें करुना. गव्हर्मेंट न्ही बट भायर मेळ्ळें. हय. हांगा एअरपोर्ट आसा लागींच तुमचो. तो एअरपोर्ट हांव पेडणे आशिल्लो. पेडण्याचे लोकूय उलयताले एअरपोर्टा बाबतींत तांच्या एअरपोर्टा बाबतींत. ह्या एअरपोर्टाचो फायदो स्थानिकांक मेळटा? पूण मेळटा आमकां तितले आमकां हरशीं लागीं पडटा रे. आमकां थंय हें करना नंबरां घेयना थंय. कित्याक? आमी हांगा जाता आमी थंय रात दीस मरचें पडटा थंय. ताका लागून आमचे कडेन जायना आतां. ताका हय. बरें हांव हॉटेलांक चलयता. मागीर टॅक्सी आसा तुमी? हय. टॅक्सीच्या बाबतींत उलयतालो भाई. टॅक्सींग खातीर न्ही तांच्यांनी एक सांगलेलें की तुमकां टॅक्सीचें कॉर्पोरेशन करता म्हणून. हांव तें वाचून दाखयता तुमकां. कारण एक खूब म्हत्वाचो पॉयंट जो सरकारान आमी करता म्हणून सांगिल्लें खूब पयलीं सांगिल्लें. हां
सॉरी टॅक्सी खातीर जेन्ना उलयता न्ही तेन्ना वी वील इस्टाब्लीश अ गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर वेलफेअर बोर्ड. एक बोर्ड एस्टाब्लीश करताले वेलफेअरा खातीर टॅक्सी ड्रायव्हर जे आसा तांच्या खातीर आनी तातूंत 20 कोटी घालता म्हणटले टॅक्सी ड्रायव्हरांच्या वेलफेअरा खातीर म्हणजे तांकां जेन्ना हॉस्पिटल फॅसिलिटीज जाय पडटल्यो किंवा तांचे आनी कसले इश्यूज आसतले तो सॉल्व करपाक तशें कितें जालां? काय जावना काय जावना. तुम्ही इतले वर्सां टॅक्सी चलयता ह्यो गोष्टी करता म्हटलेले गव्हर्मेंटान आनी एक सांगलेले की लायफ इन्शुरन्स कवरेज फॉर टॅक्सी ड्रायव्हर्स एंड बायक पायलट्स अप टू 2 लाख पर्यंतचे लायफ इन्शुरन्स करता म्हटलेले. तूं केला? काय ना काय करूंक ना. ओके गोंयच्या गव्हर्मेंटाच्या उलयता गोवा सरकाराचे कशें पळयता 2.5 वर्सां तुमी प्रमोद सावंत सरकार BJP सरकार आसा कशें पळयता? केलं ना करता कामां बी करता पण आमच्या हांगा आमकां खंय वळखता आमगे विलेजां पडटा न्हू. पूण कितें कामां करता अशी दिश्टी पडटा? काम तितली करुना ताणें ते फकत रस्ते मातशे बरे केले आनी काय ना. फक्त रस्ते केल्या रस्ते केले बाकीचे ताचे कामकाजाचेर कितें म्हणटा तुमी? आमकां कांय इतलें येना तेजें काय ना. तुम्ही वाचता आसतले पेपर पळयता आसतले इतले वर्सां तुमी सरकार पळयले टीव्हीचेर पळयता न्यूज बीन इतली वर्सां तुमी सरकार पळयले आसतले ह्या फावटीचे सरकार कशें पळयता तुमी? इतलें बरें करुना ताणें काम आमकां मागीर थंय उबी करना बरें आमकां ऑपोजिशन रुलींग पार्टी जाता आमचे लोक भयान उलयना म्हणटा तुमी? आमकां तितलें कांय बरें ना. हांवूच विचारता तुमकां तांच्यांनी न्ही 22 पॉयंट दिल्ले इलेक्शनाक उबे रावल्ले पळय तेन्ना सगळ्यान पयलीं म्हणटाले की 3 सिलिंडर LPG सिलिंडर फ्री मेळटले म्हणून मेळ्ळा तुमकां? ना काय ना काय ना. दुसरो पॉयंट तांच्यांनी सांगलेले की कमी इंट्रस्टाचेर तुमकां घर बांदपाक लोन मेळटलो म्हणून काय ना काय 5,000 नोकऱ्यो किंवा आनीक नोकऱ्यो काडटले म्हणजे नोकऱ्यो मेळटल्यो भुरग्यांक म्हणून नोकऱ्यो मेळटा तशी आयडी? काय ना कांयच बरं लास्ट 2 क्वेश्चन भाई तुमच्या आमदाराक हांगासरल्या स्थानीक आमदाराक 0 ते 10 पर्यंत कितले मार्क्स दितले तेजे आतां 2.5 वर्साच्या कामाचेर 0 ते 10 पर्यंत जर मार्क्स दिवचे जाले 10 म्हणजे चड 0 म्हणजे सगळ्यान कमी कितले मार्क्स दितले तुमी? 8 काम केलें हांवें आमचे मोविनान लागता काम केलें 8 मार्क्स आणि प्रमोद सावंत सरकाराक गोंयच्या BJP सरकाराक 0 to 10 पर्यंत कितले मार्क्स दितले? तेका कशें सांगो तुमी वाड्या पडटा म्हणटा आमकां तेका मारचें पडना. तेका मार्क्स कितले तुमी दितले गोंयच्या सरकाराक प्रमोद सावंत सरकाराक गोंयच्या सरकाराक? घाल तितले घाल 8 घाल 8 कित्या खातीर? बरें कमी घाल तूं म्हणून सॉलिड आहा म्हणजे म्हाजेरूच सोडटा तुका जाय तितले का आपल्याक दिवपाचें ना. भाऊ आमचो सॉलिड आसा भाऊ थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं थँक्यू.